प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाच्या वरत्या मोगांत परत आमी ह्या शिकवणेंत एक जावया. मोगाच्यानो तुमकां सगळ्यांक बोवापुरबायचो दीस मागता, बरो स्वागत तुमकां मागता. देवाचे मोगाचे वर्ते अभिरुची आमी साकोन ह्या शिकवणेंत बागिता जावया. मोगाच्यानो पयले आमी पैण करता आसतना लागशिल्ले पैण जाल्यार आमकां कळीत आसा. शेजाऱ्या वचोंक आमकां कांय मॅप जाय म्हणना, आमकां वचोंक कळटा. पूण पयसिल्ले पैण करच्या पयलें आमी कितें करता, पुरो नॅविगेशन करता. न्ही मॅप घालता, कितलें डिस्टन्स आसा, खंयसर रोड आसा, सगळें ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून हर एक नॅविगेट करनासतना आमी वचना. थोडे जाणी मोगाच्यानो तांकां पयस वता आसतना कोणाची गरज ना गो, कोणा कडेन ते विचारनात. काल एक मॅप घाल, नॅविगेशन घालना, खंय कितें आसा म्हण खंयच्या सगळ्या आख्या भारत भोंवन आयिल्ले मनीस आसात. तशें आसतना आमकां कितें जाता, आमच्या जिवनांत केदांय आमी देवाच्या वर्त्या सोदनेर आसतना आमी नॅविगेट करूंक आसा, आमी खंयच्या वाटेंत आसा म्हणोंक. तशें म्हणटा आसतना म्हाका उडास येता. एका शुक्रारा म्हाका ट्रेन टायमार आसलें, पूण म्हाका थंय मागणेचे कार्यक्रम आसले देखून थंय हांव सुट्टाना वेळ जाले आनी बसय मेळोना. त्रिशुरेचे आसलें. पूण हांवें येता आसतना पळयता ट्रेन ऑलमोस्ट हांव थंय न्हू बस सुट्टा चालकुडी जावन सुट्टाना ते ट्रेनी चालकुडी लागीं पावोन जाला आनी ताका कांय वेळ ना. आनी रोडार वता आसतना थंय दोन कडेन आतां कितें काम चलोन आसा, फ्लाय ब्रिजाचें. आनी थंय वता आसतना कितें जालें, थंय ऑटोमॅटिकली इल्लें कंजेस्टेड आसता, ट्राफीक आसता. आनी हांवें चिंतलें खंडीत जावन मेळटा गे ना गे. पूण बरोवचो जाणूना मोगाच्यान तो कडेन मागलें. कित्याक ते कितें राती ट्रेन म्हाका दुसऱ्या दीस आमच्या पर्सुंगुला पेस्ताक ऑगस्ट 2 येजेत आसलें. म्हाका पर्सुंगुला चापलांत चवथ थंय आसतना पेस्त करून आतां ते पेस्ताक येज आसलें म्हाका आनी थंय त्या मिसान बागिदा जावंक आसलें. त्या खातीर हांवें कितें केलें, मागलें देवा कडेन, देवा पळय ते डबल ट्रॅक येवचें, सलिसान येवचें ट्रेन, खंयचे म्हण करून म्हाका एक पावय. आनी पळयलें हांवें नॅविगेट घालें, पळयता मोगाच्यान 9 किलोमिटर आसा आनी ट्रेनाक फकत 11 किलोमिटर आसा. 11 किलोमिटर ताका गडये भितर काबार करी येता. आनी म्हजे 9 किलोमिटर आनी स्टॉप दिता आसतना आनी रोडार वता आसतना हें ट्राफीक म्हणटा कितलो वेळ जाता कोणा म्हण चिंतलें. देवा तूं पावतालो खंडीत जावन तूं सोडचो ना, म्हाका दुसरें ट्रेन ना आनी दुसरें रातीर केलें जाल्यार म्हाका मिसा पावोंकय जावचें ना सकाळींच्या. अशें म्हणून मागो नासलो मोगाच्यान. लागीं त्रिशुराक येता आसतना ट्रेन डिले जावंक सुरू जालें. टायमार आसलें, ट्रेन डिले जावंक सुरू जालें. हांव म्हजो मॅप घालतां, थंय घालतां, तो मॅप घालतां, हो घालतां, दोनी घालून पळयतां. मागीर लास्टाक म्हाका कळ्ळें देव खंडीत जावन हें ट्रेन म्हाका मेळच्या बरें करतालो. पावलो मोगाच्यान स्टेशना पावतना 20 मिनटां लेट तें ट्रेन, 20 मिनटां लेट. एका थोडे त्या टायमार आसल्यार खंडीत जावन तें मेळटालें. तें हांवें म्हळें देवा आमचें नॅविगेशन खंयच्या लेखाक येना. कित्याक म्हळ्यार तुजें नॅविगेशन खंयच्या तरान तूं आमकां दाखोवन दिताय तें वर्तें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जावं बरो तो टायम आनी हो टायम हांव कॅल्क्युलेट करनासलो, पूण आखरे पळयतना त्या टायमा म्हज्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे ट्रेन पास जायचें आसलें. देवाच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे ताणें तें रावयलें आनी उपरांत ताका सामान जावन म्हजो टायम ताणें सारको जावच्या बरी पळयलो. तें देवाचें प्लॅन. पूण देवा आनी आमच्या मदलो अंतर कितलो आसा, देवा आनी आमच्या मदल्या संबंदाचो अंतर कितलो आसा म्हूण आमी पळयलें जाल्यार सामान्य जावन आमी मेजरमेंट लेख करतना कितें करता, आमी मिलीमिटर, सेंटीमिटर, इंचस, किलोमिटर्स, मायल्स अशें आमी लेख करता. आमी मेजरमेंट करता आसतना आनी आमी चिंता सर्ग म्हळ्यार वयर आसा, यमकोण म्हळ्यार सकयल आसा. थोडे फुडें आमकां ते दिल्ली शिकोण त्या प्रमाणे आसा आनी ताच्या मद्यागात यमकोण आसा, फुलगोत्र आसा. अशें पुरो आमची चिंतना जाय तें धांवतात. अशें आसा म्हाका उडास येता. एवडे पापा जुआंव 23 तो बारी होली स्पिरिटान भरलोलो. जाय तो ह्युमरस म्हळ्यार बऱ्या मोवाळ उतरांनी तामाशा करतालो. एक दीस एक लांब अमेरिकन बायल मनीस ताच्या वॅटिकन चेंबराक गेली खंय. तिका पळोवन हो झेंट उरलो. अशें कितले गुबार आसली खंय, तिची बरी हायट आसली खंय.
आनी तो इमिडियटली तिका पळोवन म्हणूंक लागलो काय यू आर व्हेरी क्लोज टू हेवन. म्हळ्यार तूं सर्गाक मस्त लागीं आसाय. पळया अपुर्बाय तरान ताणें तें एक एक्सप्रेशन ताणें केलें. म्हळ्यार सर्गाक आनी तुका आसलें डिस्टन्स मस्त लागशिल्लें. जावं पुरो ताणें फिजिकल रितीर एक वर्णन केलें जाल्यार ताचो अर्थ आमच्या आनी देवा मदलो अंतर कितलो आसा तें आमी पळोवंक जाय. किर्तन 139 आमकां कितें सांगता? हांव सर्गाक गेल्यारय तूं थंय आसाय, हांव खंयच्या वायटान सांपडल्यारय तूं थंय आसाय, म्हाका कल डिफिकल्टी आयल्यारय तूं थंय आसाय. पळया तूं थंय आसाय, तूं म्हाका सोडून सोडिनाय. किर्तन 139 ब्युटिफुली तो सांगता आमकां किर्तनकार, हांव सोडून सोडिना. कित्याक देवाचे वर्ते निर्मोणे त्या प्रमाणे जाता आसतना देवूच आमकां मुखार व्हरून पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हळ्यार किर्तन 139 तुमचे कडेन आसा तर तें बरें वाचा. 139 कितल्या अपुर्बाय तरान देव आमकां सांगता. म्हळ्यार किर्तनाकार मारिपात तो सांगता देव खंय आसा, खंय पुरो आमकां आसा, कितले लागीं आसा, कितलो पयस आसा, त्या विशयान तो उलयतना अशें अपुर्बायची उतरां आमकां जाय. सर्वस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्या आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठता तें तूं जाणाय. पयसता म्हजी चिन्नां तुका कळीत आसात. हांव चलतां की आड पडटां की तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात. पळया कितें अपुर्बाय तरान सांगता. हरये की पांत्याच्या पाकाटे लावन हांव उबान जाल्यारय, दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यारय थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलोन व्हरतालो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतालो. आनी अशें आसतना ताणें किर्तनकारान म्हणली उतरां आकाशीत जावन आसात. खंय हांव गेल्यारय तूं म्हाका सोडून सोडिनाय. सर्गा वचोन दी तेंय सयत तूं आसाय. खंयच्या जाग्यार गेल्यारय म्हाका तूं सोडून सोडिनाय. सत्नाच्या जिविताच्या वाटेन तूं म्हाका चलयताय म्हणटा किर्तनकार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमचो संबंद देवा कडेन अपुर्बाय तरान आमी दवरूंक जाय. मोगाच्यान आमचो संबंद देवा कडेन बऱ्या तरान आमी दवरूंक जाय. तर ताचें मेजरमेंट आमी कशें काडचें, देवाचो अनुभव आमकां कितलो जाता त्या प्रमाणे ताचें मेजरमेंट आमी लेखचें जावन आसा. कित्याक आमचो संबंद देवा तें एक जावन जियेत आसतना देवूच आमकां बऱ्या तरान सांबाळटा. उगडापण ग्रंथ 2 अध्याय 20वी ओळ आमकां कितें म्हणटा पळया. 2 अध्याय 20वी ओळ आमकां अशें सांगता की तरी पूण तुजे विरोध हें एक म्हाका सांगूंक आसा. तुवें जेजबल स्त्रियेक सडील सोडून सळगी दिल्याय. ती आपणाक एक प्रावाधीन कर्ण म्हज्या सेवकां निश्काळपणां आदारूंक आनी बोम्यां पेटयलेलें खाण खावंक शिकयता आनी नाडटा. तिका हांवें पातक रोडून जिणी बदलूंक अवकाश दिला. पूण आपल्या बसकाळ जिणयेक पाट करून नवी जिणी जियोंक ती इन्कार करता. त्या देखून कितें म्हणटा, हांव दारा लागीं उबो आसा, हांव दारा लागीं उबो आसा म्हणटा. देव दारा लागीं उबो आसा आनी जो कोण त्या दारा लागीं उबो आसल्या देवाक दार उगडटा तो भितर येता. आमी आयकलां जावंक पुरो जेचे एक पिंतूर अशें पिंतराय लागीं जेजू एक लांपी हांव काडून आसा. एक लांपी हांव काडून तो दारा लागीं रावला आनी एकलो मनीस येवन ताका विचारता, तूं हांगा रावलाय, भितर वचोंक जायना तुका? एक कॉल बेल घालन तुका भितर वचूं जायना, या तुका लोटूंक जायना? जेजू म्हणटा ना, ताका भायर जावन कांयच धरूंक ना आनी भायर जावन हांवें उक्तें करचें बरी ना. ताका कसली सवलत दिना. तें दार भायर जावन संपूर्ण सपाय, पूण भितर जावन ताका ओपन करूंक हँडल आसा, भायर हँडल ना. त्या देखून हांव काडून रावला लांप्याव. कोणी एकादो दार उक्तें करीत जाल्यार ताच्या घरांत उजवाड येता. हांव येतालो, जिवीत येता, जिविताची वाट तत्व सोमी ताच्या घरांत वता.
त्या देखून तुजें आनी म्हजें काळीज आमी उक्तें केल्यार मात्र ताणें येवंक जाता. त्या खातीर म्हणटा हांव दारा लागीं उबो आसतलो आनी तुमी दार काडल्यार हांव तेंत आसां. दार बंद आमी करता जायते फुडें आमची जायतीं दारां आमी बंद करता. एका 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 रितीन आमी सांपडोन पातकां सांपडोन आमची दारां बंद करता. कालच्या दिसा टॉका वेळार हांवें विचारलें जावन आसा आमच्या रेटिटियन्साक आध्यात्मीक तरान गायी जाल्यार कशे गूण करयत. ते म्हणूंक लागले आध्यात्मीक तरान देवाचो मोग केल्ल्या कारणान आमचे गायी गूण जातात. आत्मीक तरान आध्यात्मीक तरान आमी गायेत हांव थोडे ते गाय जावन आसा फातकाचे. ते गाया देखून आमी एक एक दार बंद करता. एक एक दार बंद करन येता आनी अशें आमी दार उक्तें करिनातल्यार देवाक भितर येवंक जावचें ना. जेजून भितर रिक्षा बरी ना. दार उक्तें केल्यार तो भितर येता. दार उक्तें केल्ल्या क्षण तो भितर येता. आनी त्या खातीर सेंट ऑगस्टीन म्हणटा देव आमचे भितर आसा. देव आमचे भितर आसा. आमी ताका सोदून आसा. तितल्यांत आमी ताका खंय दुसऱ्या कडेन सोदून आसा. हर एका जाग्यार सोदून आसा पूण आमच्या भितर आमी ताका सदिना. त्या देखून कितें म्हणटा तुजो संतोश तुजो उल्हास तुजे भितर आसा. तुजो देव तुजे भितर आसा. त्या खातीर आमी जेजूक सेवतना आमी कोण जाता? जेजू जाता. जेच्या मांस आनी रगत बऱ्या नितळपणांत आपुरबायतरान त्याच देवासपणान त्याच पवित्रतायेन तुवें सेवलें जाल्यार जेजूचें मांस आनी रगत आमकां ताचे बरें करूंक शकता. रियल प्रेजन्स ऑफ जीजस म्हणटा आमी एवकरिस्तांत. एवकरिस्तांताचें प्रेजन्स अशें आसा की जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवय रावता आनी हांव ताचे सवय रावता. तो आमच्या थंय रावता म्हळ्यार कितें? आमच्या जिवनांत आसल्या हर एका कुडांनी तो रावता. हर एका दारां भितर तो रिगता. खंयचेय जावं दी ते तुज्या जिवनांत एक तरेचे संबंद ते सगळे संबंद भितर तो एक जाता. पूण मेळेपण आसल्या कडेन जेजून रिगोवंक जायना. त्या खातीर तो लांपी हांव काणयल्लो जो कोण नितळ आसा तो ताचो ताळो ताका समजता भितर आसल्याक जेजूचो ताळो आनी तो उजवाड तो पळोवंक शकता आनी त्या प्रमाणे तो दार उक्तें करता. हांव दारा लागीं रावोन आसा. दारा लागीं हांव रावोन आसा. कोण तो दार उक्तें करता थंय हांव भितर सरतालो. तर मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमी कितलीं दारां बंद केल्यात. खंयच्या लागून? फातका लागून. आमी जायतीं दारां आमच्या फातका लागून आमी बंद केल्यात. एवढे बापूय आनी पुतो जेवणाक गेले खंय मोगाचे. तुगे जेवणाक गेले? जेवणाक बसोन पिकनिका वताले. एक रेस्टॉरंटांत दनपारां जेवणाक ताणें रावयलें आनी दोगी जाण गेले आनी अशें जेवणाक बसल्या क्षण बापूय म्हणा लागलो खंय आज माऊनपणी सायलेंट प्रेयर करया. आमी सायलेंट प्रेयर करया. आनी सायलेंट प्रेयर करूंक म्हूण ते रावता आसतना कितें जालें थंय ताका बापायन आपलें मागणें केलें. पुताक पळयता पूत तकली बागोवन आनीक मागणें करनंत आसा. जायतो वेळ जाल्ले उपरांत पुतान तकली वयर केली. आमेन म्हळें. आनी ह्या वेळार बापायन विचारलें खंय कळ्ळें तितलें व्हडलें मागणें करतालोय तूं. कसलें मागणें तुवें केलें? पूत म्हणा लागलो खंय पापा सायलेंट मागणें कितें केलें कशें केलें कालें केलें म्हूण सांगूंक आसाय. सायलेंट मागणें म्हळ्यार तें सायलेंटली देवा कडेन एक जावचें. आज जायत्या जाणांक आमकां मोगाचें न्हू सायलेंट दवरूंक कळीत ना. अशें आसतना कितें जाता आमचे थंय सायलेंट ना. जायतो आवाज हर एक कडेन आमकां आवाजच जाय. हर एक कडेन आमी पळयता आमकां एक संभ्रमांत आवाज नातल्यार कितलें बोर जाता न्ही गे. पूण सायलेंट इज अ ग्रेट विनर. तूं सायलेंट दवरून पळय. तुज्या जिवनांत कितेंय घडटा आसतना सायलेंट दवर आनी सोम्या सांगाता कन्वर्सेशन कर. मोरी माई हें कन्वर्सेशन देवा सांगाता करनासली. त्या देखून मोरी मायेचें जिवन व्हरतें माकोवणेचें जालें. तिणें माकोवणें उगडोवन घेवना म्हण हांव हर एक फुडें सांगता. कित्याक की म्हळ्यार तिणें खंयचेंय कंप्लेंट देवा कडेन करूं ना. देवा तुवें अशें केलें देवा तुवें तशें केलें खंयचेंय तिणें करूं ना. त्या देखून ती देवा कडेन कन्वर्सेशन करनासली. तिचें संभाशण देवा थंय आसलें. त्या देखून सगळें तिणें तिच्या काळजान जागोवन दवरलें. आनी हो पूत म्हणटना आमचो आनी देवा थंय संबंद
सायलंट रितीर चलोनूच आसोंक जाय. एक पटी तो चलोनूच आसोंक जाय. मातेवचो अंजल 6 अध्याय 1 वळींत तुमी पळयलें जाल्यार मनशांनी पळोवच्या खातीर तुमी मागणें करिनाकात. मातेवचो अंजल काण तुमी पळया, तो सगळो 6 अध्याय कितें म्हणटा पळया. मनशांनी पळोवच्या खातीर तुमी तुमचें मागणें करची गरज ना. पळया, तुमच्या भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी त्यो पळोवच्या खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां मेळचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना खोम जायनाका. कापाटी सिनागोगांनी रस्त्याने रांदून सभासकी जोडचे खातीर तशें करतात. जायत्या जाणांक आमकां कोम वचोंक जाय, जायत्या जाणांक आमकां ओडपण जाय, जायत्या जाणां आमचें नांव गाजोवंक जाय. त्या देखून कशें म्हणटा पळय, खरें जावन तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केलो पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुमी मागतना कापेटे सारके जायनाकात. कित्याक अपुरबाय तरान जेजून सांगिल्लें कापाटी जायनाकात. फारिजेव आनी शास्त्री हेरांनी पळोवच्या खातीर खापाटपण आपणायताले, खापाटपणान जियेताले. आनी अशें आसता तो म्हणटा खापाटी जायनाकात. आनी आमकां आमच्या जिवनांत हो अपुरबाय तरा मागोवंक तो आपोवणें दिता. आमी जायती बसवणी करता. जेजू मुखार जायती बसवणी करता. कितले आमी ती जारी करता. कितलीं जाणां रेतीरीक आयिल्लो एकलो बारीक प्रॉब्लेमार तो आयिल्लो मोगाच्या. जायते प्रॉब्लेम काडून आयिल्लो. हे ताचे प्रॉब्लेम तो काडून रेतीरीक आयला. ताका हांव घडये सांगता, ताका म्हळ्यार सगल्यांक सांगता, तुमची धडाय देवया, सरेंडर करा, सोम्या मुखार दवरा. सोमी तुमी पाटी वेतना वाट उक्तो करतलो म्हळ्यार हो मनीस केन्चेय आयकोंक तयार ना. तातूंत आमचो सगलो ह्या जाक म्हणटालो थोड्या आमच्या लोकांक ते कावन्सिलींग येतना तांकां जाय जाल्यार बरें आमी उलयल्यार मात तांकां समाधान. ते ऑलरेडी प्री सेट करून येतात तांच्या माहितीन. म्हज्या सोल्युशनाक असलंत पाद्रावान सांगायचें, ह्या कावन्सिलरान सांगायचें म्हणून तें तुका दिनातल्यार तांकां जायना. दुसऱ्या स्ट्रेटजांक आमी पळयलां, तांचे कडेन आमी उलयता आसतना जायत फादर हें आमी करता, अपुरबाय तरां करता. मागीर एकोदोळा तांकां कितेंय डावट जाल्यार ती येवन विचारतात, फादर अशें गरजेत गे, तशें सांगिल्लें गे, असो अर्थ असो गे. पूण आमची गे धाडायना ना. कित्याक गे म्हळ्यार आमच्यांक एक सेटअप मायंडांत अशेंच आसा जें म्हूण आसा तें आमी ब्रेक करूंक तयार ना. केन्ना वरेक तूं तें ब्रेक करिना, तुजें दार बंद. तुजें दार बंद दवरताय तूं. तुजें दार बंद जाल्यार तुज्या दारा लागीं हांव रावो न्हू, कितें फायदो? तुज्या दारा लागीं हांवें रावो न्हू, कितें फायदो? कितें करूंक जाता? त्या प्रमाणे आमकां आमी दारा लागीं रावल्यार पावना मोगाचें न्हू. हांव दारा लागीं उबो आसल्यार पावना. जेजू दारा लागीं उबो आसल्यार पावना. ताका भितर येवच्याक आमी अवकाश करून दी जाय. तो जावन आसा आमचो संबंद. त्या देखून आमी मिलीमिटर गी, सेंटीमिटर गी, इंचास गी, मायल्स गी म्हणून पळोवचें न्ही. जेजू आनी आमच्या मदलो संबंद भोव मोगाचो करून घेवंक जाय, आपुरबायेचो करून घेवंक जाय. सांग पुरो थोडे फावटी आमचे थंय विकनेसीस आसात मोगाचें न्हू, सगळ्यांत हे विकनेस आसात. त्या खातीर हांव म्हणचे विकनेस आसल्यार सोम्याच्या मुखार सरेंडर कर. सोम्याक तूं सरेंडर कर, सोम्याक तुजें समर्पण कर. आनी सोमी ते विकनेस काण उडयतालो. कितलेशे जाणांचे विकनेस आसले ताणें काण उडयले. कट्टोर भयानक आशिल्ल्या सावलाक ताणें पावल करून सोडलो. आनी पावल त्या सोम्याचो इतलो व्हरतो मोग करता गे. त्या पातकांत बुडोन आशिल्ल्या ऑगस्टिनाक ताणें कितें केलें? आनी तो म्हणा लागलो, हांवें जायत्या तेंपा उपरांत तुजो मोग केलो. लेट आय हॅव लव्ड दी. आनी म्हजें काळीज तुज्या मोगांत एक जाल्ल्या करीत म्हजें काळीज त्या संतोशान जियोवंक सादीत ना. हेंचे फिलीप म्हणलो एकलो फिलिपिन्साचो जायतो ग्रेस्त मनीस, बरो नांवार्थीक म्हणटा तशें फिलिपिन्सांत ताचे इतलो ग्रेस्त कोणी ना. ताचें नांव सगळ्यांनी पासारलां. जायते दान धर्मी करतालो आनी जायते बरे हुद्द्यान तो आसलो. जाल्यार तो अहंकारान बरो ना. तो केदाळे म्हणटालो गे, म्हाका सगळें आसा पूण म्हज्या काळजांत आसलो एक गाय आसा पळय, तो गायी बरी जे जाल्यार जेजूचे आमलीक रगत तें ताणें देंवय जाय.
जेजूचे आमली रगत ते देवन जेचे मांस तें रिगत जाल्यार मात्र तो गायक बंद करिया शिवाय दुसऱ्या खंयच्यान न्ही, पयशांत न्ही, नांवांत न्ही, गिरेस्त गायन न्ही आनी व्हडपणान न्ही आनी हांव कितें खाता जेवता तांतो न्ही. तो गाय बंद बरी जाय तर क्रिस्तान ताचें मांस तें हाड घाली जाय. क्रिस्तान म्हजें तें जिये जाय. तशें म्हळ्यार कितें, क्रिस्त म्हजें तें एक जावन जियेत आसतना हांव क्रिस्त जातालो, हांव क्रिस्त जातालो. ही शिकोवण आमी जायते बटी समजून घेना. त्या देखून आमी क्रिस्त जावंक प्रयत्न करना. आमकां कितें हांव केदां सांगता, आमकां स्पिरिच्युअलिटी इज वन पार्ट, आमचें लौकीक जिवन इज अनदर पार्ट. आमी तें सांगत हाडूंक प्रयत्न करिना. कित्याक म्हळ्यार स्पिरिच्युअलिटी आमच्या लौकीक जिवनांत आमी मिसळणी केली जाल्यार आमी अपुरबायचे भुरगीं जाताल्यार सैतानाक चान्स ना न्ही. सैतानाक इडें दिवंक चान्स आमी इडें दिना न्ही. त्या खातीर पेद्रो म्हणटा जागी जाया जागृत रावा. तुमच्या गरज घालच्या सिंवा बरी आसल्यार जेवणसाराक कितेंच जागो दिनाकात. दृढ बावडतान ताका पोड करा, दृढ बावडतान ताका मुखार रावा. पळया कितल्या अपुरबाय तरान तो सांगता, दृढ बावडतान ताका मुखार रावा. तर हांव कितें चिंता म्हजें तें फकत कितें मेळटा काय म्हूण येतांगी. तो मनीस बळयतना हांवें कितलें ताका परतून परतो मागीर लास्टाक म्हजे लागीं आयले हांवें सांगलें, बाबा इतलें पुरो हांव सांगता कित्याक तूं इल्ली तुजी जडाय देव. हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड जावंक पुरो. स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हणल्यार तुवें रफुलेजें म्हणना. तुजें तें आसतना तुवें कितलें हेरांक बरें केलां. कित्याक म्हळ्यार म्हजे रेते सकलो मेंबर म्हणा लागलो, फादर ताका विचारा ताचें तें आसतना कळलें तें व्हडपणान ताणें कितल्यांचें मन दुखेलां म्हणून. सांग पुरो आमी सगळ्यान म्हणचे सगळें बरें हांवें केलां. सगळें बरें केल्ल्यांत कितलें वायट आसा म्हूण पळय पयलें. कित्याक सगळें तुवें बरें केलें जाल्यार आतां हे कश्ट येता आसतना कितें हातूंत दंडाळ्ळाय. देव करतालो तुवें बरें केलें खंय गेलें. म्हजे भावन आनी भयणीनो आमी तडफटी चिंतिना. त्या देखून देवाचो आनी आमचो संबंद बरो करता आसतना म्हजो आनी म्हज्या पेल्या सय म्हज्या भाव भयणी संबंद बरो जावच्याक आमी प्रयत्न करूंक जाय. थोड्या जाणांक आसा एक तांचे इतल्याक उपराळी स्वभाव ताणें रावचे. तो उपराळी स्वभाव घेवन आमी जाय तें रावोंक जायना मोगाच्यान. त्या खातीर दावीद राये व्हडली जबाबदारी ताका दिल्ली न्ही. जबाबदारी दिल्ली कसली, रायपण. आनी रायपणान ताणें वचोन झुजोंक जाय आसलें. वचोन झुजच्या बदलाक तो खाली बसलो. आनी आमी खाली बसल्यार कितें जाता म्हूण आनी शिकोवण हांवें दिल्या. तो खाली बसलो आनी खाली बसले येता कितें जालो, ताची मौत खंय गितावली. त्या देखून तो खाली बसून थंय भोंवतना ताच्या नदरे पडली ती स्त्री. आनी त्या देखून ताणें कितें केलें, फातक केलें, नाका जाल्यार आदारलें, खुनी गेली. पळया कशें तो संबंद देवातावन पयस जालो. पूण परत देवान ताका राखोवन त्या दाडा तो म्हणटा कितेंय म्हजें तावन व्हर, तुजी कृपा जावन म्हाका पयस व्हरनाका. म्हळ्यार तुज्या संबंदा जावन म्हाका तुटें नाका, तुज्या संबंदा जावन म्हाका तुटें नाका. म्हजे भावन आनी भयण तें जावन आसा. आमी दारां बंद करचीं म्हळ्यार नाका जाल्यार वायटाक पडोन एक दार बंद करून येवचें, मागीर एक दीस कंप्लीट जाता. त्या देखून हांवें थोड्यांक म्हणचें आसा, इतलो तेंप खंय गेल्लोय. 20 वर्सां एकलो मनीस 20 वर्सां उपरांत आयला रेतेरेक. आदल्या रेतेरेन तो आसलो. म्हणलें कितले वर्सां, हांव केदार विचारता. पयल्या रेतेर आयिल्ली घेतली 10 जाणां 10 रेतेरच्या सर्तेक. 20 वर्सां पयल्या रेतेरेक आयलो. तेजे हांवें जाल्यार खंय गेलोय बाबा. मध्याघात घालें फादर. त्या रेतेर गेलो, म्हाका जायतें बरें जालें फादर, कितलें बरें जालें फादर. मागिल्लें फादर, जायतें मेळ्ळें फादर, जायतें म्हजी घरां म्हज्या भाव भयणीक जायतें बरें केलें हांवें, म्हज्या भुरग्यांक बरें मेळ्ळें, सगळें बरें मेळ्ळें फादर. हो देवाक आर्गां दिवंक आयला दिसता. कितें म्हणा लागलो गो तो, न्ही फादर म्हाका एखादें कसली पीड आयल्या बें दिसता. ती पिडेन हांव खंय मरता कोणा बें दिसता. त्या खातीर हांव धांवन आयलो. म्हज्या भावान आनी भयणीन खंय आसा तो सम्मान देवा थंय. ताका तो एकल्या मनशाक तो आयिल्लो थंय रेतेरीक आनी तो म्हणटा फादर देवान म्हाका बस नितळ केलें, निर्मळ केलें, म्हजे भितरले गाय सगळे धुवन गेले. हांवें म्हळें मेक ए पॉयंट टू कम वन्स अ इयर. म्हज्या खातीर न्ही, आसल्या पाद्रमा खातीर न्ही, तुवें देवाक आर्गां दिवच्याक, तुवें देवाक आर्गां. जायते जाणां आमी सवालां उलयता. आमी कितें म्हणटा, तेंत गेल्या जाता गे, हांगाच गेल्या जाता गे. येवन अनुभव कर, त्या दार तुका कळटा. ये आनी पळय, साका आनी पळया समी कितलो स्वादीक. तेच म्हणा लागलो कितें, हांव खंय रावता म्हूण ये आनी पळय. ये आनी पळयता तुका कळीत जाता तुजो संबंद कितल्या तरान थंय बरो जाता.
हांवें पयलें म्हाकाच एक अशें दिसतालें कळलें काय हें अशें जाता गे म्हणून. आतां कळीत जाता म्हाका. तांणी तांचे एक एक्सपिरियन्स सांगतना कितलें बरें जालें. तो 3 रेतीर आयिल्लो म्हणा लागलो फादर 2 रेतीर येतना हांव कितलो कश्टांनी आयलो, 2 रेतीर बरें जालें. 3ऱ्या रेतीर मस्त कश्टांनी आसा आनी म्हजो देव म्हाका उखलतालो. उखल्ल्यार पावना म्हळ्यार ताका उखल्ल्यार पावना. ताचे उपरांत देवाक आर्गां दिवंक पाटये त्या 9 जाणां कोडकारा बरें गेलो वचोंक तो वचनाका पाटये. जायते आमकां विचार पडटा तें आमचें प्रॉब्लेम. पुणून दावीद राय कितें म्हणला तुज्या कृपे जावन म्हाका पयस सोरी नाका. तो संबंद मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचो संबंद देवा थंय एक जावची जाय. आमचे काळीज आनी जेवचें काळीज एक जाता आसतना आमी आपरबायतरान जियोंक शकता. ताकाच आमी म्हणटा काळीज मोजें तुज्या काळजांत एक जावन दी सोमेया मोजे तुज्या मनांत एक जावं दी. आमी फकत एवखरिस्त स्विकार केल्यार पावना. एवखरिस्ताची भुरगीं जाय एवखरिस्त जाय आनी एवखरिस्त कोण आसा सोमी आसा. सोमीन जाय तेन्ना आमची सगळीं दारां सोमी उक्तीं करन त्या दारांनी ताचें चलन वलन जातालें आनी तेन्ना आमची जिणी आपरबायेची जाताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाचें नांव रबिंद्रनाथ टागोर. ताचें पयलें जुवांक बरयलें पत्र 5 अध्याय पळया. आमी जायते बडी कशें मागता त्या देखून हांव रेतीर आयिल्ल्यांक हांवें पर सांगलें नाका तुमी रेतीर आयल्यात वय बरी जावन वचोंक जाय. हांगा घाले येवन बसोन वयच्याक न्हय. तुमची जिणी सुद्रावपाक हाडूंक जाय, बदलावण हाडूंक जाय, जेजू अनुभव जावंक जाय, जेजून आमचे मदो संबंद लागशिल्लो जावंक जाय. त्या खातीर सगळें आमी जेजूक दिवंक जाय, सरेंडर करूंक जाय. आनी आमी थोडी फुडें कितें करता आमी मागोंक येता काली आमकां मेळटा म्हूण. हांगा कितें म्हणटा पळय पयलें जुवांचें पत्र 5 अध्याय chapter 5 verse 14 and 15 पळया. 14 and 15 कितें म्हणटा पळय आमी पातयेणेन देवाक लागीं सरोंक कारणींतलेंच देवाच्या खुशेक ताळ पडटा तें कितें आमी ताच्या लागीं मागों जाल्यार तो आमकां आयकता. ताच्या खुशेक ताळ पडचें आमी विचारल्यार तो आमकां दिता. त्यो जावन आसा देवाचो आनी आमचो संबंद. ताच्या खुशेक ताळ पडचें जाल्यार आमी सोदून काडूंक जाय. तें केदार सोदून काडचें म्हणलें उपरांत एक देवाचें उतर तुमकां दिता. ताच्या मुखार वचून वता आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हणून आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागीं आमी मागलेलें आमकां मेळटलें म्हणून खाचीत जाता. पळया येदोळ आमी मागलेलें आमकां मेळटलें आमी मागलेलें तो आमकां दितलो म्हणून कळीत जाल्यार रोमाकारांक बरयलें पत्र मोगाचें न्हू chapter 12 थंय आमकां कशी आमची खुशी जाणा जावचें. जायते जाण म्हणचे देवाची खुशी कितें म्हाका देवाची खुशी आतां तुका कळीत जाता. पळया रोमाकारांक बरयलें पत्र chapter 12 verse 1 तर भावानो देवान आमच्या वयर दाखयलेले व्हड काकुतीचो उगडास काडून हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता. ताका मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकां तुमी देवाक समर्पण दी जाय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीन जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हण सोदून काडूंक पावतल्यात. पळया आमकां इन्स्टंट हिलींग इन्स्टंट बरेंपण इन्स्टंट मेळटा. कशें मेळटालें संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदला तुमची मनां नवीं जावन नितळ जाया निर्मळ जाया. ताच्या वेळें तुमकां कितेंच करून तुमच्या जिणेचेंच रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात. रबिंद्रनाथ टागोर अशें म्हणटा हांवें म्हज्या आत्म्याची सोदना केली पूण म्हाका कांयच पळोवंक मेळना. हांवें म्हज्या देवाची सोदना केली म्हाका कितेंय तापडल्या बरी आयकल्या बरी जालें कितेंय म्हाका मेळटा म्हूण बगलें. पूण हांवें म्हज्या भावाक आनी भयणीची सोदना केली तेन्ना तिनी म्हाका मेळ्ळें. म्हजो देव मेळ्ळो म्हजो आत्मो मेळ्ळो म्हजो भाव आनी भयण मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आर्गां जेजो होगळाप जेजू वंदान जेजू. ह्या वेळा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक घडीभर आमी मावन रावया. एक घडीभर तो म्हणा लागलो आपल्या बापायक सायलंट प्रेयर. थंय कितें हांवें केलें
कितें हांवें मागलें तें कांयच मुख्य न्हय. सायलंट प्रेयर म्हजो आनी म्हज्या जेजूचो संबंद, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, नॉट टू डिस्कनेक्ट एनी टायम. कनेक्टिविटी सदांच आसा जाय मोगाचें न्हू. आमचें वायफाय हर एक घडये जेजू सांगाता आसल्यार तें वर्क जातालें. आनी खंय आमी गेले जाल्यार नेटवर्क फेल जावचो ना. असलें नेटवर्क सोम्याचें घेवच्याक आमी तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.